माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. मातशें सकाळी मातशें बिजी आसलेले, कधी गेल्ले भायर, आतां आयले म्हटल्यार व्लॉग स्टार्ट करूया. आयज आमची एनिवर्सरी, पण काय अशें दिसना आमची एनिवर्सरी तो पळय थंय खंय गेलो काय अशें दिसना आमची एनिवर्सरी. कशी कितें प्लॅन करया म्हटल्यार हेजें कामां सोंपना. कितें प्लॅन करपाचें मूड ऑफ केलें ताणें आयज. सॉरी आसत तुजें पळय आयज कित्याक प्लॅन करता. अजून टायम आसा सांजचे बिनचे. आतां हांव बांगडे हाडला, आतां बांगडे पार्टी करया. असले आमची एनिवर्सरी. बांगडे हाडला. कालचे दाळ आहा म्हटलें बांगडे हाडटा म्हाका फ्राय करून दी म्हटलें मम्मीक. दाळ आनी फ्राय खंय वयता गेलो. तिच्याच आमी भायर गेली, तिच्याच आतां येयली. येतना बांगडे घेवन येयले. दाळ आहा न्ही आनी ऋतुकाक सुंगटां आनी बारीक बारीक ताल्ले आसलेले. मम्मी म्हणलें आनी हाडपाचें, पण हांवें हाडूंक ना कित्याक थोडेशें हाडलें हांवें. बांगडे बी हाफ किलो हाडलें. रातचें आमची पळोवया कितें प्लॅन आहा तें. आयज दोन सेलिब्रेशन आहा. एक आमचें एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आनी एक कितें आसा हें तुमकां मागीर कळटलें. दाखयता तुमकां सांगता मागीर. ओके, मागीर वयतलीं आमी, मागीर कळटलें तुमकां कितें तें. ओके, सो मम्मी हांगा जे बांगडे क्लीन करता. दाळ आसा आनी काय हुमण बिमण करनाका म्हणलें तिका हांवें. रातचें आमी वरची ना. दाळ आसा आनी बांगडे फ्राय दाखयता तुमकां. बांगडे जस्ट हांवें न्ही 200 रुपया किलो म्हणटालो. हांवें हाफ किलो दी म्हटलें 100 रुपयाचे. आनी म्हाका म्हटलें एक 2-3 ताल्ले उडय रे म्हटलें. आनी ताल्ले मातशें बरें आहा म्हणटा मम्मी. हांवें म्हटलें मम्मी म्हणपालें ताल्ले हाडपाचें न्ही आनी तूं आनी ताल्ल्याचें हुमण बी करता. पयलीं तें पळय म्हटलें खावून ताल्ले फ्राय करून कशें लागता. इफ बरें आसल्यार फाल्यां हाडूंक मेळटा हेका न्ही. ताल्ले बरें हेल्थाक खरेंच खूब बरें. ओके, सो हेंच कितें करूं आयज सेलिब्रेशन खंय या कितें हेंच आमचें डिस्कशन. कित्याक तो रेहान बी येयला न्ही, ताका लागून आमचें अशें कितें बारीकशें प्लॅन खंय तरी वचून अशें सेलिब्रेशन करया म्हणून. आनी तो शिव मातसो खूब बिजी आहा. इवेंट येता कंटिन्यू तो कितें म्हूण करतलो ताका लागून. आनी रेहानच्या भुरग्याक चेड्याक बरो ना मातसो. थंडी जाली ताका सेम रितीका भशेनूच. काल ताका JMG हॉस्पिटलान व्हेलें. छातीन न्ही कफ भरला हेज्या, सो ताका मातशें श्वास घेवपाक बीन जायना. सो काल ताका हॉस्पिटलान व्हेलें. ताका ते नेबुलायझर दिलें. आयज मातसो बरो आहा खंय तो. ओके, सो आयज आमचे अशें प्लॅन आसलेले की फूल डे खंय तरी अशें भायर या म्हणून आयज. सो मागीर तो चेडोय बरो ना आनी होय मातसो बिजी आहा. आमचें अशें आसा हो डिसेंबर आनी नोव्हेंबर डिसेंबर न्ही शिव मातसो खूब बिजी आसता. आनी डिसेंबराक म्हाजो बड्डे आहा तेन्ना तशेंच काय अशें आमचें प्लॅन बीन कांय नासता. की तोच नासता मागीर कितें म्हूण करपाचें सेलिब्रेशन हय का न्ही. ताका लागून सो घरा हाडूंक करया म्हटल्यार मम्मी म्हणपालें नाका घरा हाडूंक कर ते वार येता. सगळे वाव जाता सारके रान. मागीर म्हाका कशें हांवें रांदलें म्हाकाच खावपाक वार येता. ताका लागून सो तेमी बी आसा न्ही. सो सांजचें पळोवया कितें प्लॅन केलें. आजून पर्यंत म्हाका कांय सांगूंक ना कितें प्लॅन आहा तें. तांचे भायर या म्हटलां खंय या बीन कांय म्हाका तेणें सांगूंक ना. सो पळोवया तुजें कितें प्लॅन कितें आहा तें. ओके, सो चला. आनी फ्रायडे रेहान येयल्लो न्ही. फ्रायडे रेहान येयल्लो. सॅटर्डे रेहानचो डॅडी मम्मी डॅडी येयला. सो डॅडीन येताना हें हाडलां खजूर. आमचो ऋतू न्ही खजूर खायत ना. हे पळयात खजूर घेवन येयला डॅडी. डॅडी न्ही केन्ना येता न्ही मसाला हाडटा म्हणजे खडे मसाला बी हाडटा केन्ना केन्ना. केन्ना चॉकलेट हाडटा. पण दिस टायम बरें हाडलें खजूर हाडला. खजूर तरी बरें. ओके, सो चला वयतना थंय झाडू मारूंक गेल्लें हांव. मम्मीन पुसलें आनी रांदपाचें कांय ना न्ही सगळें आहा म्हटलें. ओके, सो चला मागीर तुमकां ऋतू आयली की मेळटा. ओके, तो आनी जेन्ना ताका वॉच दिला पळय आपल्या व्हडलो समजता. हें सगळें आसा. यो तूं पयलीं हाय म्हण. आसूं आसूं तूं पयलीं सगळें हाय म्हण जालें. हो बसला कितें स्पेशल आहा भशेन आयज. वाट पळयता कितें स्पेशल आहा. कांय स्पेशल ना आयज. बरो बसला बरें स्पेशल केला भशेन. ताल्ले बांगडे आनी सोलकडी केला. खा तें सोलकडी केला. मम्मी म्हणपालें आपण थोडीशी सोलकडी करता म्हणपालें. दाळ आसा सोलकडी करता म्हणपाली. सो म्हटलें कर सोलकडी बरें जाता. सो हें पळयात एनिवर्सरी स्पेशल. हो पळय रातचें खंय प्लॅनिंग केलें तुवें सांगात ना म्हाका शिवनाथ. सरप्रायज खंय. हांवें म्हटलें सांग तरी. नाल्यार हांगा व्हरशी आमकां गाड्यार रस ऑमलेट खावपाक. धड न्हू वेले गाड्यार बीन तेच म्हणटा हांव. वेले गाड्यार लज मागीर म्हाजे
असो आता पळोवया खंय व्हरता तें पळोवया मागीर तुमकां कळटलें. सो आतां आमी ते एन्जॉय करता. सुंगटां फ्राय, बांगडे ताल्ले आनी खंय गे सोलकडी. हय जालें म्हाजें. सोलकडी दाखय सोलकडी. हे पळय सोलकडी. सो हें आसा आमचें एनिवर्सरी स्पेशल. चला आसूं जेयता मागीर एक सरप्रायज आहा तें मागीर वयतले आमी. आज दोन सरप्रायज आयज आमच्या एनिवर्सरीक आनी एक सरप्रायज. हे खबर म्हाका कितें तें तुमकां मागीर सांगता. तांचे वयतले न्ही तें तुमकां सांगता. ओके चला जेयता. आई मेळोंक ना न्ही मागीर लोक सगळे कमेंट करता म्हाका आई आमकां हाय करूना म्हणून. आई हांगा रागला केन्ना बांगडे आनी सोलकडी मारता जाल्यार आईक तर हाय म्हण सगळ्यांक. हय चला एनिवर्सरी न्ही म्हाका एक युट्यूब फॅमिली आहा. युट्यूब फॅमिलीन म्हाका फर्स्ट वीश केला. हांवें न्ही कोणाक सांगूंक ना आनी हांवें लेट घातला कळ्ळें. स्टेटसार आसूं किंवा इंस्टाग्रामांनी हांवें लेट घातला. पण ते घालच्या पयलींच न्ही म्हाका एक म्हाज्या युट्यूब फॅमिलीन वीश केला. खबर ना तें कशें कळ्ळें तें तेका मेसेज केलें तें अबालें एकदां हांवें सांगलेलें खंय तें आतां याद आहा. आनी तें नांव आसा वेलिनी संभाय म्हणून. आनी ताणें इतलें बरें कार्ड केलां पळय पळयात तुमी. सो तें म्हाका फर्स्ट वीश केल्लें. थँक्यू आं वेलिनी. तुका याद उरलें हांवें सांगलेलें खंय ताका याद उरलें आनी तें म्हाका फर्स्ट ताणें म्हाका वीश केलें. थँक्स अ लॉट. आयकता हो लागलो सोलकडी आनी बांगडे दिसपाक. थँक्यू म्हण वेलिनी. वेलिनी थँक्यू. काटे बिटे शिरकात थंय खा तूं. ओके घे जेव रे. ओके थँक्यू एकदां. ओके चला जेयता आमी. सो आतां आमी सरला भायर वचपाक. एक सरप्रायज तुमकां दाखयता. फर्स्ट सरप्रायज. सेकंड सरप्रायज तें मागीर तें म्हाकाय खबर ना. ओके सो आतां आमी खंय वयता रेनाच्या घरा. रेना पिक करतले आमी. ओके सो आतां वयता आमी रेनाच्या घरा. मागीर फुडें फुडें कितें आसा तुमकां दाखयता हांव. ओके चला. सो जस्ट पावली आमी आनी आमी आयला ह्युंदाय शोरुमान. आतां हांगासर कितें येयलां हें तुमकां कळटलेंच थोड्या वेळान. ओके जस्ट रेहान बी येवपाचें आसा. सो हांगा आसा रेहानाची मम्मी रेहानाची डॅडी सगळें हाय म्हण. तुमकां मेळोंक नासलें न्ही म्हणून ताका मेळया म्हटलें. शिव गाडी घेता म्हाका. गाडी घेता म्हाका एनिवर्सरीक न्ही शिव गिफ्ट दिता खंय एनिवर्सरीक. खंयची गाडी ही गाडी. शिवनाथ म्हाका गिफ्ट करता. हें पळयात. बिना पळयात शिव म्हाका कार घेता. खूब बरी दिसलें. खंयचें कार हें तुमकां दाखयता मागीर हांव. आपय हांगा रावला. स्टे ट्यून. ओके स्टे ट्यून दाखयता तुमकां खंयचें कार म्हाका शिव घेता एनिवर्सरीक. अंकल पळयात सारको टेस्ट ड्रायव्ह सारको पळयता. बिजी आहा सारको अंकल. सो आमी न्ही हांगा कित्याक येयला हें तुमकां मागीर सांगता. मातशें सस्पेन्स आसा. ओके सांगता तुमकां मागीर. आतां हांव कांय सांगना. सो अंकल हांगा सगळ्यो गाडयो बिडयो पळयता. मागीर सांगता तुमकां कित्याक लागून आमी हांगा येयला. ओके तुमकां मागीर सांगता. गाडी अंकल तुम्ही जाओ अजून तुम्ही जा. Congrats, Ryan. Congratulations. Thank you so much for your support. And I know it was really like he's staying abroad and here and you gave us excellent service right from booking till the delivery. I mean, as you promised, that I mean, On you time. really made that happen. Thank you so much. Yeah, thanks. पूरा ये coordinator. Yeah. Also his condition. And he is the main guy to actually coordinate and take test drive and he's like my right hand support. Thank you. Really. Thank you Shiv so much. तो जस्ट पावली घरा पावली आनी हांव परत रेडी जालें. खबर न्ही एनिवर्सरी सरप्रायज शिव कितें येता खबर ना.
सो थंयच्या शोरुमासून आयली आमी आनी रेहानान आपल्या डॅडीक कार घेतला आनी डॅडी सामको इमोशनल जालो ताका पळोवन म्हाका जावन तुका येवपाक लागलें तोय मातसो इमोशनल जालो कितें जावं म्हाका इतलें बरें दिसता की एक पूत आपल्या बापायक इतले एक्सपेन्सीव गाडी काडून दिवप खरेंच आं डॅडी खबरूच ना डॅडी येयला फक्त पळोवपाक गाडी घेवपाक येयला पण डॅडी खबरूच ना की हेणें ऑलरेडी बूक केला म्हणून सो हॅप्पी जालो दोळ्यांत दुकां येलें तेजें खूब बरी दिसलें म्हाका असले चेडे सगळ्यांक मेळोंक जाय न्ही गे असले चेडे न्ही सगळ्यांक मेळोंक जाय आं खरेंच आं बापायक गाडी काडून दिली तेणें सारकें म्हाका दोळ्यांत दुकां येयलें सो चला शिव खंय व्हरता खंय भंय दिसता म्हाका हांव रेडी जाल्यार बरें हांगा गाड्या बिड्या व्हरनाला पुरो तर समेट खावपाक हय घरा हाडले गाडी हय ओके खंय गाड्या बिड्या व्हरना न्ही असो रेडी आतां शिवनाथ एक बरें होप आसा म्हाका खंय तरी बरें व्हरता म्हणून टायम जालो आतां केक ऑर्डर केला न्ही 7 जाली केक विसरले चल 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 आई हांगा रेडी जाली चला सो हो आसा म्हाजो एनिवर्सरी लूक आनी हे कॉट सेट शिवनाथान ऑर्डर केल्लेले एमेझॉनासून आनी बाकीचे सगळे आसलेले कपाटान पडलेले घातला रेडी जालें हांव ओके सो आतां आमी केक घेवंक जाय न्ही केक घेवन गाड्या वयतलो कट करपाक आतां पळया कांय सोडलां ना हेजें म्हाका सॉरी आं तुमकां मागीर दाखयता हांव मातशें समजून घेयात इफ सेलिब्रेशन बरें जाल्यार बरें आसा ना जाल्यार समजून घेयात चला टाटा फीस मागीर सो शिव गेला केक हाडपाक बेकर स्ट्रीट थंयसर ऑर्डर केलें ताणें केक सकाळीं ताणें बूक केल्लें खंय आतां पळया केक घेवन खंय वयता तें पळया आतां आमी वयता रेहानच्या घरा थंयच्यान कोण ना आमीच आनी रेहान आनी रेहानची वायफ इतलेच मम्मी डॅडी येना म्हणपा आयली तेजी ताका लागून सो वयता सो आतां आमी भायर सरला आनी रेहानाची गाडी बसून वयता आमी बरें गाडी मम्मी घेता का गाडी घेवया आतां खंय वयता खबर ना रेहाना खबर दिसता मग रेहान गाडी चलयता रेहानाचे आनी शिवाचे प्लॅन ते ओके हांव तुमकां मदीं मदीं स्पॉट दाखयता खंय वयता ते आतां पर्वरी ओके पर्वरीच्या भायर सरता मागीर खंय वयता ते मागीर तुका सांगता हांव मदीं मदीं ओके चला सो पणजी पावला आमी आनी आयज आमची एनिवर्सरी न्ही लायटिंग केला मिनिस्टरान आमकां आमी आतां वयता न्ही थंय पळय सगळें लायटिंग केला हांगासर पळय दाखयता तुमकां हे पळय सगळें लायटिंग आयज कपल एंट्री आतां पावला पणजी आतां आनी खंय वयता गाडी फुडें खबर ना म्हाका मागीर सांगता तुमकां आता ऑलमोस्ट सो आतां न्ही आमी कला अकादमी कडेन पावला पण थंय खंय रेस्टॉरंट बीन आशिना कला अकादमी कडेन धाकटे गाडो गाडो व्हरता कितें हो म्हाका काय धड लागना बी आज शिव ना गाड़ी पे लेके जा रहा है लेफ्ट वेट बिरयानी मिलते हैं वहाँ पे कौवा बिरयानी को बेटा एंजॉयिंग प्लास्टिक का आवाज सो आता न्ही एक सिग्नल हा कला अकादमीच्या फुडें टर्न घेतला मागीर खंय वयता पळय मगो देहा मगो रेस्टॉरंट कांयच कळना म्हाका हांगासर खंयचें रेस्टॉरंट आहा ते हें कितें टेम्पटेशन कितें तें हें कसलें हें फिशरमॅन वाफा व्हरता वय सांगपाचें न्ही म्हाका फिशरमॅन वाफार व्हरता म्हणून आता क्रॉस जाले आतां फिशरमॅन फाटल्यान ना फुडें आता पळया लेफ्ट अरे पळय श्रद्धा खंय हाडला आमकां ताज विवांता आवय देवा सांगूच ना म्हाका हांगा हाडटा म्हणून जालें सांग न्ही म्हाका ताजी म्हणटा नाका खबर तुका ए वाह देखो रुबी ताजी म्हणता डिजर्व करते हो ना श्री तृप्ती आपली शी भाई बोला किती किती विषय झाले फायनली शिवाता ताजी म्हणता हाडला शी म्हाका विश्वासच जायना हॅपी हॅपी ओके झालं मगो बरें आसा न्ही इफीचे न्हू ना इफीचे दाखयला खरें हा फ्लावर हे फ्लावर हा पळय खरें बरें आसा चल म्हाका विश्वासूच जायना की आमी ताज जिवंतान येयला म्हणून शिवनाथ न्ही होच करता सडन सरप्रायज थँक्यू थँक्यू कितें अरे ताज जिवंतान येवप म्हटल्यार फकाणा
वा वयर पळय आमी आयल्या वॉशरुमान खबर ना आमकां कशें नळ ऑन करपाचें अशें हात धरप खंय अशेंच पळय अशें कर कन्फ्युजींग सो वयर न्ही सगळें हें आसा रूम्स बीन चला नहीं नहीं ऐसे नहीं ये अलग है ये अलग है चल चल कैसा लगा शिव का सरप्राइज और थैंक यू तेजे सरप्राइज आमके डिफरंट आसता चिंतूकच ना यहाँ पे यहाँ से जा सकते हैं नहीं जायदाक बरे चेअर मेळ्ळे बरो बसला सो आमी हांगा सगळे बसला तुमचे कशें आहा तुका सरप्राईज बेस्ट बेस्ट चिंतूंक ना हांगा येतले हांवें चिंतलें गाड्या व्हरता चिंतलेलें हांवें बिर्याणी घालपाक बिर्याणी खावपाक रस ऑमलेट खावपाक आवडलें ठीक आहे थोड्या वेळान आमी केक कट करतले Wedding anniversary to you. Happy anniversary to Shiv and Trupti. थँक यू Happy anniversary to both of you. या ऋतिक पाणीपुरी शॉट घ्या घ्या चला सांगा सर ग्रीन चटणी सॉरी शिवाजी चहाचे ग्लास ताज युवंताचे शिवपुरी खाऊन सांगतो सॉरी पाणीपुरी खाऊन सांगतो डिफरंट टेस्टी असा ताज युवंतानी सांगा असा शिवपुरी तो हें आसा फिश फिंगर्स आनी एक कितें वेजिटेबल चिली सॉस सो पयलीं न्ही तुमी आमकां स्टार्टर सर्व करतले आनी तुमकां सांगू शिवपुरी ऑसम हे रा शिवपुरी ऑसम आसा सो हांगासर येयला आमी सूप घेवपाक कसलें चिकन मुल्ली नांव कळना सो आनी हांगा कितें आहा वेजिटेबल सूप चिकन घे न्ही दोन म्हाका आनी मम्मीक हांव शिवाताक म्हणटालें आमी ताज जिवंतान आयला कोण तरी सेलिब्रिटी येयला पुरो म्हणून तो डायरेक्टर येयला हांगासर आशुतोष गवाली कोण तो आशुतोष गोवारीकर तो मागीर हांव एक फोटो घेता व्हिडिओ घेता लगन मुवी डायरेक्टर तो आतां तो जेवंक बसला मागीर हांव एक फोटो घेता तो थंय बसला दिसना तो मातसो बिजी आहा मागीर एक व्हिडिओ काडटा दाखयता तुमकां ओके सो हांगा आसा व्हायट सॉस पास्ता आनी पिझ्झा येयला हांगासर वेज आनी चिकन आजुनी आमी स्टार्टर्स खाता पोट पॅक जालें नाय तरी पास्ता बरें आसा पास्ता सो हांगासर आसा फिल्म डायरेक्टर आशुतोष आनी गोवारीकर मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट है कि आज आप मिले हो हमें और हमारे शादी की एनिवर्सरी है थँक्यू सर फोटो प्लीज सो तुमकां न्ही दाखयता क्वीक हांगासर सगळें हें डेजर्ट केक मागीर सगळे फ्रुट्स हें आसा केसर पिस्ता रोल हें ब्लूबेरी क्रीम चीज आनी बालुशाही खंय आनी पिस्ताचियो महालबिया खंय हें पळयात आनी हांगा आसा मूंग दाल हलवा आनी हें आसा चमचम आनी हांगासर सगळे पापड बीन आसा आनी सगळे चाट आयटम आनी हें पळयात सगळे हांगा ब्रोकली बीन दवरला हांगा आसा हें पळय फीश सलाड सगळे हें सगळें सलाड कावंटर आसा हांगाय सलाड आनी हांगा बी सलाड आसा सो हें आसा मलाई कोफ्ता हें आसा दम आलू काश्मीरी हें आसा गोबी खिमा मटर हें आसा कॅबेज भाजी कॅबेज गोंयचे हें आसा वेजिटेबल फ्लोरंटायन हें आसा वेजिटेबल थाय करी
ग्रीन करी, हे आसा मशरूम कॉर्न स्पिनेच बेक केला आणि हे आसा वेजिटेबल हक्का नूडल्स, टेबल डम्पलिंग हे वेजिटेबल डम्पलिंग इन चिली सोय गार्लिक सॉस, और आमचे गोंयचे चिकन शाकोती, हे घे चिकन शाकोती, आणि हांगा आसा गोवन फिश करी, आणि हे आसा रारा गोश्ट म्हणजे मटन बिर्याणी. हांव हांगा पडला, पोट सामकें पॅक, मम्मी थंय पडला, ते पळय रेन फूल, आणि स्वीट उरला, केक उरला, कितें उरला, रसमलाई कितें आसा, पोटां जागो ना हांगासर. म्हटल्यार केन्ना घरा वयता आनी केन्ना न्हिदता जाल्यार म्हाका कितें जालें हांगासर. तें खातलें सांग पळोवया, वरायटी खूब आहा. सो जालें आमचें. रुबिना एन्जॉय. आनी आमकां आयज एक्टर डायरेक्टर सगळें मेळ्ळे. सो आतां वयता आमी. ओके. सो फाल्यांच्यान इफ्फी स्टार्ट न्ही, सो ताका लागून न्ही एक्टर एक्ट्रेसीस मागीर डायरेक्टर बीन येता हांगासर रावपाक. जालें आमचें सेलिब्रेशन. आनी श्रीनाथा थँक्यू म्हणटा हांव, बरें सरप्रायज दिलें. कित्याक गो थँक्यू. तुवें सरप्रायज दिलें न्ही. सो आनी तुमकां सगळ्यांक सगळे जाणां भरपूर म्हाका विश केला. श्रीनाथा सगळ्यांक थँक्यू म्हण. थँक्यू. खूब जाणां भरपूर विश केला, कोणाचो फोन बी सगळ्यांचे कळ्ळें तुमकां. आनी सगळ्यांक मनापासून थँक्यू म्हणटा. आनी आयचे ब्लॉग कशे आसतले प्लीज कमेंट करा. ओके. सो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel Goa Festival. रेहान एक मिनिट. रुबी लाईट Thank you so much, Shiv. Yeah, thank you so much, Shiv and Trupti. येस येस येस. Dinner. वाय थँक्स यार. And happy anniversary. थँक्यू सो मच. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. ओके चला बाय. बाय.